मंगळारा राज्यात पडिल्ल्या उटंगराच्या पावसात राज्यात खुबशा सुवातांनी पावसान उदक तुडूंब भरिल्ले। खुबशा सुवातांनी झाडांची पडझड जाली। राज्यात पावसाची पिरपीर चालूच आसा। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। काल सांजे 3 सुमार हांगा बरो वारे येयले आनी आंब्याचें झाड पडलें। हांगा 2 लायटीचे खांबे पडले, कोणाक काय जावना म्हणून उपकार। आनी इतले वारे येयले आनी लायट पळय 3 गेल्ली ती सांजे 7 येयल्या। आनी वाऱ्यान सारकें थंयसर तेन्ना इस्कॉलाची भुरगीं बी वयता ट्युशनाक, थंयसर काय जालें वायरी किंवा सगळ्यांक पडल्या म्हटल्यार तेन्ना कोण येवंक ना थंयसर। मागीर 7 सुमार लायट येयल्या म्हटल्यार देवाचो उपकार, कोणाक काय जावना पळय ते। हे झाड कितें आतलें झाड? आंब्याचें झाड तें आंबो म्हणजे कितल्या वर्साचो आसतलो आंबो तो। आनी उपकार मागता ती भुरगीं इस्कॉला हांगा लागीं सेंट थॉमस इस्कॉल आहा, तितून भुरगीं वयता ट्युशनाची बा। आनी ते बर्डर बा आमचे आतां खेळपाक वयता, तितून काय जावना म्हणून तांकां उपकार, इतलेंच देवाक लागीं मागता।